एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आहे. सकाळी आई इतलं कडक तुम्ही सांगू वॉत पडलेले, ॲक्च्युली बरेच झाले किंवा कपडे बी म्हणजे सुकवून असले ओले असलेले बरे कडक वॉत पडले. आणि आता पहिले जरा पाऊस येलो आणि आई ऋतुकान छत्री उरोंक ना तर बॉब मारतलो की सकाळी कडक वॉत पडले न्ही ताका लागून त्याने छत्री उरोंक ना. ओके, सो जस्ट इश्वी न्हिदला. टायम जालो 1:30. सो आता करता सकाळच्यान जायत ना म्हटलं आयज तुमकां एक रेसिपी शूट करताले, म्हणजे रेसिपी शूट करूंक वयता. सो पयर हांव पणजी गेल्ले, कच्चे केळी हाडले न्ही. एक मिनटां. हे पळय 2 केळी 100 रुपयान 6 दिल्लेले. सो आमी न्ही फ्राय केले, भजी केले, परत तेच खावंक न्ही वाज येता. सो म्हटलें आयज कबाब करया. म्हटलें खूब बरें येता कबाब, तेच खाऊन न्ही वार येता. मागीर आयज करता हांव कबाब, कच्चे केळ्याचे कबाब करता. सो 2 कच्चे केळी असलेले ते घेतला हांवें. सो कच्चे केळीचे न्ही कबाब किंवा कटलेट, आयज हांव कबाब करतलें. कटलेट इतलें म्हाका आवडना, कबाब म्हाका खूब आवडटा. सो तुमकां हांव शेअर करता आयज कबाब. ओके, सो पयलीं आमी न्ही ते केळीची न्ही स्कीन काडून घेवया. सो केळी न्ही हांवें बरें वॉश करून घेतला. बरेंशें आमकां स्कीन काडून घेवंक जाय, म्हणजे ग्रीन येवंक जायना. ओके, अशें वायट दिसूंक जाय. सो बरें ताका अशें काडून घेयात. हे काढून घेता. असे सपोज ग्रीन दिसले न्ही जाल्यार ते काढून घेवपाचे. तो हांगासर पळयत हांवें स्कीन काढून घेतला. आतां न्ही आमकां अशें क्यूबान कट करून घेवंक जाय. सॉरी अशें रफली कट करून घेयात. सो हांगासर पळयत हांवें अशी फोडी करून घेतला. आनी हांगासर हांवें घेतला 1/2 कप चण्याची दाळ. एका न्ही हांवें एक 2-3 वरांनी उदक घालून न्ही सोक करपाक दवरलेले आनी हे बरें सोक जाल्ले आसा. हे पळयात. ओके, सो हांगासर आमकां लागतले. हांगासर न्ही एक कांदो न्ही हांवें अशें रफली लांबसर अशें कट करून घेतला. एक 10-12 हांवें लसूण घेतला आनी एक 5 हांवें घेतला हांवें बेडगी मिरची. हांगासर घेतला हांवें 4 लवंग घेतला. एक 5 हें घेतला ब्लॅक पेपर. आणि हे आसा ब्लॅक कार्डमन. 2 आसता, एक ग्रीन कार्डमन आणि ब्लॅक कार्डमन. सो हांवें हांगा घेतला ब्लॅक कार्डमन एक घेतला आणि हे पळयात सिनामन स्टिक घेतला आणि एक 2 तेजपत्ता. तो हे सगळें न्ही आमकां आतां कुकरान ट्रान्सफर करून घेवंक जाय. सो दाळ घालता. सो आतां घालता हांव कच्ची केळी. सो आतां घालता हांव मीठ एज पर द टेस्ट. सो आतां घालता उदक न्ही अशें 1/2 कप घालता हांव. सो आनी थोडीशी 1/4 घालता हांव. हे सगळे कांदे बी हितून घालता. कांदे, लसूण, सुकी मिरसांगो आणि हे सगळे खडे मसाले ते घालता आणि तेजपत्ता. सो आतां न्ही हांव लीड बंद करता आणि आमकां 2 न्ही विसल काडून घेवंक जाय आणि फ्लेम आपण मिडियम दवरात. सो हांगासर पळयात हांवें न्ही एक 2 सिटी काडलेले आनी दाखयत तुमकां. केळी बरे हांगा शिजलेले आहा. हे पळयात बरें शिजला आनी दाळूय बरें शिजलेले आसा. हे पळयात. ओके, तर आतां आमकां न्ही हे थंड जाल्ले आसा. आतां आमकां मिक्सरान घालून फायन पेस्ट करून घेवंक जाय आनी तेजपत्ता हे काडून उडोवपाचे, हे घालप ना. तेजपत्ता हांव काडटा आनी आमकां आतां फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. इफ हितून उदक बी आसल्यार न्ही उदक घालप ना. ओके, सो हे न्ही फायन वांटून घेता. सो हे पळय जाल्ले आसा. अशें आमकां फायन न्ही पेस्ट करून घेवंक जाय. तो हांगा पेस्ट रेडी आहा. सो आतां हितून घालया आमी मसाला पावडर. सो आतां घालता एक 1 टीस्पून कोरिएंडर पावडर. सो आतां घालता 1/4 टीस्पून चाट मसाला. 1/2 टीस्पून घालता हांव जिरा पावडर. सो आतां घालता 1 टीस्पून रेड चिली पावडर. सो आतां घालता हांव एक कांदे ताका चॉप करून घेतला. सो आतां न्ही हे चॉपरान घालता कोथमीर. कोथमीर न्ही आमकां फायन चॉप करून घेवंक जाय. सो हांगासर हांवें घेतला 1/2 कप कोथमीर घेतला. सो हांगासर घेतला 1/2 कप कोथमीर आणि 2 ग्रीन चिली घेतला. आता फायन ताका चॉप करून घेऊया.
सो हे पळय जाल्लें आसा. तातूंत घालता बावलान. आणि हांगासर न्ही हांवें पळय ब्रेड क्रम करून घेतला. हांवें न्ही हांगासर 3 ब्रेड न्ही मिक्सरान घालून न्ही पावडर करून घेतला. ते घालता. सो आतां घालता हांव हाफ लेमन ज्यूस. हांव ज्यूस न्ही काडून फ्रिजीन दवरता ते घालता. मातशें हें न्ही बरें मेल्ट जावं न्ही. सो आतां न्ही हेका बरें मिक्स करून घेवंक जाय आनी हातीनूच बरें मिक्स करून घेवंक जाय. ओके, सो हेका हांव बरें मिक्स करून घेता. सो हांगासर पळयात बरें मिक्स करून जाल्लें आसा. टेस्ट करून पळयात. इफ तुमकां मीठ बीन कमी दिसता तुमी मीठ बीन ऍड करपाचें. हेका न्ही हांव एक 15 मिनटां सायडीन दवरतलें. ओके, आनी जेन्ना तुमी हें मिक्स करतले पळय, इफ सपोज बायंडींग जायना, चड पिचपिच जाता, जाल्यार तुमी बेसन बीन ऍड करूं शकता. सो सद्या म्हाका हांवें काय अशें ऍड करूं ना. जितलें तुमकां हांव दाखयलां पळय तितलें सगळें. ओके, 3 ब्रेड हांवें पावडर करून घेतलेलें. इफ बायंडींग जायना जाल्यार बेसन नाजाल्यार ब्रेड क्रम घालपाचें. आनी याद दवरात, जेन्ना तुमी तें पेस्ट करतले पळय बनानाचें, उदक आसूंक जायना. कळ्ळें, उदक काडूंक जाय सारकें. उदक सारकें ड्रेन करून घेयात. सामकें उदक काडून घेयात. मागीर पेस्ट करून घेयात. कित्याक जातलें आपल्याक इफ तितून उदक बी आसलें न्ही तें चड बी पिचपिची जातलें. मागीर तें कटलेट करपाक प्रॉब्लेम जातलें. ओके, सो हेका न्ही हांव एक 15 मिनटां सायडीन दवरता. मागीर आमी कबाब करया. लेट जालो. सो जाल्यार करया आमी आतां कबाब फ्राय करया. कित्याक जस्ट ते दवरून न्हिदलेले. इशू न्हिदतना अशें हांव न्हिदता. उठलें मागीर शिवाक कॉल केलें केन्ना येता. ते गरम गरम खावंक तर बरें लागता न्ही. तो आपूण लेट येता. सो म्हटलें आमी फ्राय करून खावया म्हटलें. ओके, चला जस्ट भायरूच दवरलेलें हांवें. हें पळयात, ताका फ्राय करया. सो कबाब करतना न्ही हातीन न्ही तशें तेल लावून घेयात आनी तेजे आमकां रावंड शेप करूंक जाय. चड अशें पातळ करनाकात. मातशें थीक दवरात आनी तुमकां शेप दियात. आनी ते हें मेळटा मोल्ड, स्टार मागीर हार्ट ते आसा आमगे. आतां म्हाका सद्या मेळना न्हू. खंय दवरलें ते तुमी दवरप आनी ते मागीर शेप येता. हार्ट शेप, स्टार शेप, रावंड शेप अशें. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो अशें आमकां करूंक जाय. हांव पातळ म्हणजे अशें पातळ चपके करचें ना. अशें मोठे करतलें हांव हें अशें. ओके, सो अशें आमकां करून घेवंक जाय. हें पळयात. सो हांगासर न्ही पॅन दवरला. पॅन बरें गरम जाल्लें आसा. तेल घालता आनी एक 2 हांव कबाब न्ही फ्राय करून घेता. आनी कबाबाक काय अशें रवो बी काय लावप ना. डायरेक्टली ते फ्राय करप. सो पॅन न्ही बरें ताका गरम करून घेयात. मागीर तुमी कबाब घालात. आनी बरें ताका न्ही गोल्डन कलर जायसर न्ही आमकां हें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां न्ही हांव टर्न करता. सो फ्लेम न्ही लो दवरात आनी लो फ्लेमीन एका दोनी सायडी बरें फ्राय करून घेवया. सो बरें फ्राय जाल्लें आसा. सो हें पळयात दोनी सायडी ताका बरें हांवें फ्राय करून घेतला. लो फ्लेमीन ताका फ्राय करपाचें. सो हांगासर रेडी. घे रे. तुमी न्ही अशें बॅटर करून न्ही फ्रिजीन दवरात आनी भुरग्यांक टिफिनाक बी करून दियात. फाल्यां तुका ताका लागून चडूच केला ताका टिफिनाक जातलें म्हणून. सॉस चटणी वांगडा खावपाचें. कळ्ळें तुमकां न्ही. घे रे खा रे. गरम गरम खावप तें. ओके, सो आनी थोडेशें फ्राय करता आनी आई आनी हांव खातलें. बसलां खावपाक. मागीर शिवता मागीर गरम गरम फ्राय करतलें. दी गे. हो येयला खावपाक. हय, तुमकां जाय जाल्यार तुमी चटणी करात. हांवें चटणी बिटणी काय करना न्हू रे. आमी कबाब खाता. कबाब. हय, शिकात दी. बरें गे. मी शिकात दी. तो खावचो ना. मी खातला. मेळना. गरम आहा. अशें करून तुमी टिफिनाक बी दिवात. कळ्ळें न्ही. आनी जाय रे. घे मरे आनी. आज येतलो मी. हा जेवचो ना. मारतो धरून. तूं जाय रे. हय, खूब गरम आहा. हाय कर हाय कर. हांवें न्ही कमी तेल म्हणजे लेस ऑयल घालून फ्राय केला.
चड ऑयल घालूंक ना पळय, चड ऑयल बीन घालूंक ना. तुमकां जाय मातशें पिचपिचीत तेल घालून फ्राय करा. आतां ट्राय करात, खूब बरें जाता. एक मिनी इलेक्ट्रीक चॉपर ऑर्डर केलेले. तुम्ही पयले आसले उदक हांवें कोथमीर आनी चिली घालून ताका चॉप केलेले. ते तुमकां दाखोवया म्हटलें. एकदम बेस्ट प्रोडक्ट आसा आनी म्हाजे असले प्रोडक्ट नासलेले. ओके, सो हें पळयात 250 ml आं. सो हें आसा 250 ml आनी अशें आसा. हें पळयात धाकटें हांवें हें कांदे बीन चॉप करपाक बरें आहा बीन घालून. जेन्ना आमी ऑमलेट बीन करता पळय ते सगळे कांदे, टोमॅटो, तुजे कोथंबीर, चिली घालून चॉप करून बरें आहा. हें आसा 250 ml. हेचे व्हडले तुमकां मेळटा. ओके, सो फक्त हें अशें आसता आनी हें वयले. सो हें वॉश करप ना, हेतून हें मशीन हें वॉश करप ना. जस्ट हांगा प्रेस केलें न्ही ते मागीर फिरता. तुमकां दाखयला हांवें. सो म्हटलें तुमकां दाखोवया म्हटलें. म्हाका न्ही खूब आवडलें. 1 year वॉरंटी आसा. हेजें लिंक न्ही हांव घालता डिस्क्रिप्शनाक. कोणाक जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करात. आनी कितें कितें तुमी चॉप करूं शकता पळय. अनियन, मागीर प्युरी, कळ्ळें न्ही, कसली प्युरी बीन करूंक जाय ते करूं शकता. मीट, चिकन, मटन बीन तुम्ही चॉप करू शकता. गार्लीक आनी वेजीस आनी चिली. ओके, सो हें म्हाजें आसा 250 ml. पळोवया मागीर जाल्यार व्हडलें हाडूंक मेळटा. सो म्हाका खूब आवडलें. सो म्हटलें तुमकां शेअर करा म्हटलें. तुमकां जाल्यार तुमी ऑर्डर करात. ओके, आनी आयची रेसिपी तुमी शेअर करात. आनी फाल्यांचे आमचे बंदोबस्त जाले टिफिनाचे. न्हू रे, कितें हें थोटला टिफिनाक 4 दी 4. 4 जाय. टेन टेन्शन गेले म्हणजे बरें पडटा. रातचीच करून दवरले न्ही, सकाळचे ब्रेकफास्टाक बरें पडटा. अशें कांय ब्लॉग ना जस्ट तुमकां रेसिपी शेअर केला. ते आई म्हणटाले कितें कर कच्चे केळेचे तेच खावं वाज जाली. मागीर ते केळी आमी पिकता मागीर ते. सो आयज कशें करया म्हटलें. ओके, तर ट्राय करा तुम्ही. ओके, चला हो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless अरे you. फास्ट, चला बाय. सो आईज न्ही एक बर्थडे रिक्वेस्ट आहा ताका विश करता. सो नाव आसा तनुजा कुशे फ्रॉम वास्को. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे तनुजा. Happy birthday and many blessings to you. May God make all his come true. Happy birthday. चला बाय. Bye.